चल रहा है? कशाला बघतास तू? हो, कोणती घरात येतं असा म्हणवा. हो भावाजी, येत. आणि कशासाठी बाबाजी? गावांकडे पाऊसच की बाईल चढवणी आराम असा की. तू कसं नाही मग हंगाराप करून उलयत की एक घरा भितर आपण होतवा. हो होय नवा मग विसरून गेलं. येत भितर येत स्वामी बंकू नकरे आईलल मेगेल भावाजी. ಅಬ್ಬಾ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಪಾತೋಳಿಲ್ ಗರ್ ಕಡೆ ಅನ್ನಶಿ एक ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ರಬ್ಬನು ಚಾ ಮುನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಸನಬ್ಬ ಬಿತ್ತೇರಿ ಒಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜತ್ತಾನ ಬಗಿಲ್ದವ ಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜತ್ತಾನ ಉಲ್ಟಾ ಪುಣಿ ಒಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜತ್ಕಿ ಪೊಳೆ ಅಯ್ಯೋ ತಶಿವರೆ ಜತ್ತಾನ ಬೈಸುನ್ ಒಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜತ್ಕಿ ಪೊಳೆ ಓ ಅशी ಕೆಲ್ಲರ್ ಬಿತ್ತೇರಿ ಒಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜತ್ಕಿ ಮುಣು. बाबाजी हातपाय धुवून येते तुमका चा करून हांडिता. ओ बालू तू केदा नायलो. हांव येऊच वा हांव हांगाच्या सुचमो आमी गेले घर. हां होय न्हय हां तेच कडासो हांव लास्ट टायम आयिल्लें तेदना म्हळ्यार एक 10 वर्सां फुडें आयिल्लें तेदना सलीस जावन म्हाका तुमगेले घरा भितर येवचें जाता आशिल्लें. आज जाल्लेलें ना मो माराया बागील जावन मॉडिफिकेशन केलां की. बागेल मॉडिफिकेशन कर न्ही मात्र तुमगेले पोट्टा साईज मॉडिफिकेशन जाला की म्हणून. तुमगेल कसान माराया हात पाय पुरो इतले सपूर जावन गेला. त्या इतले दिवस वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें वा ताजे निमित्त. वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार इथे हांगची के येती हे आयदन तशी आस मू कळ्ळी न्ही तुमकां ह्यांची वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार. आतां हांव वग्गी जुरता नातल्यार हें पातोळी म्हाका सोडेशना. अय्यो देवा हांव हांगा एक वार रब्बुंगेन वच्चें म्हूण आयलेलें आतां पळयल्यार हांव रे हांगा वर्क फ्रॉम होम करता की म्हणून. बाबाजी निदलिंत वा तुमकां कसले ತೊಂದರೆ ना न्हय. निद्दलेंक जागो न्हू तूं निद्दलावे म्हूण निमगीत न्हय तूं कसन म्हणची तुका. अय्यो कसं साऊंड आहे. नक्की घरान जेव्हा मिशन ऑन केला की त्या रूमांत नीद पडा म्हणून हंगायलें हंगवर त्यांचे साऊंड कसं हे कोणकी तण जेव्हा कट करता असा की शे इतले रात्री कोण तण कट करता बा. अय्यो म्हाका साऊंडांत नीद येना मू. अय्यो थंय नीद येना म्हूण किचनांत आयलें हंगवर त्यांचे साऊंड ट्रक गेला म्हणटी साऊंड आयकतास मू. ए पातोळी हें कसाने किचनांत येवन न्हिदा लागो तूं. उठा सकाळ जालें म्हाका चा करून दी. इतलें वग्गी सकाळ जाल्वा म्हाका न्हीद येयनी रात्री बरी. तुमी कशी न्हिदलीं ती. कसं जाल गो कसन जालें तसलें म्हाका लायक न्हीद पडमू. तुमकां सोडा एक पंत न्हिदल्यार प्रळय जाल्यार वरें कळना घट्टी न्हीद तुमकां. अयो देवा कसन काण करचें म्हाका न्हीद येता आसा मात्ती दुखतास मू न्हीद नाशी. साऊंड म्हळ्यार भोशा भावजिलें गोरके शब्द आसच्या पुरो. अशी सोडले रे आनीक वार म्हाका शींच न्हीद येना की म्हणून. हें साऊंड हांव खंयची रोडार की बिंगड गरकड की म्हणलें केलें आमगेले गरकड मू हें कसने पुणी कर का मू हाका. हां आयडिया आजी वता हांव डॉक्टरा लागीं. गोरके डॉक्टर आसात वा. डॉक्टर मामा म्हाका तिके हेल्प जाय आशिल्ली मू म्हाका न्हीद ना रात्री. गोरकेक एक कसने वखद दिता वा. म्हळ्यार गोरके येवका की तुका एक गोरके राबोवका वा. कोणी पुणी गोरके येवचेक वखद घेता वा डॉक्टर मामा. गोरके राबोवचेक म्हाका न्हय मेगेल बाबाजीक. ओ तितलेंच वा राब आत्ता वखद घेवंक येता. कसने म्हणा तुमी हें डॉक्टर मामाकर लायक नांव दवरलां गोरके. होय हें कसन हें फुल्ल मेडिसीन अंगडी हाडला की कसने. हें कसने न्हय माये हांव तुमकां दिल्लेलें आसना हें मस्त उणेंच वखद आनी हांव एक पंत वखद दिल्लें म्हळ्यार तें मम्मालें जावं कोणालें गोरके स्टॉप. हें पुरो स्ट्रिप्साचे एक मात्रे आस पळय तें तुमी दुदांत कालोवंक दिवका. कसने आसो तांगेल गोरके एक उणी जाल्यार पुरो. उणी जाता माये खंडीत जाता. तशें अकस्मात जाय न्ही जाल्यार म्हाका सांगाची.
अयो वतन एक चील वरक विसरलं मग हे मात्राशी घेऊन आयला कोणी पडेल कसं लेखतात ती बाबाजी घे येते दूध पिरणी दयाती हांव जन्मक इतलं ಹೊಳ್ಳಿದ ಲೋಟೆನ್ दूध पिल्लेलें ना बा येद्दोಳು कसं ना बा विशेष अक्काक चरडू अंक तुम्ही नाशी बेजार की म्हणून वय हांव तवळी फोन केलेले ती आरामार निदला काही आजी मोस्टली गोरके सौंडनी ना म्हणू अक्का तनी लायक निदलिंतकी म्हणू पाप अಯ್ಯಯ್ಯೋ ये कसं नाही उपास सौंड स्टार्ट कर मग खंयच जब हे त्या गोरके डॉक्टर मामान सांगितलं त्या वखत दिले री कंप्लीट गोरके उणी जाता म्हणू अयो देवा उणी जाऊची म्हणजे दिसना मुहे चढ चढ जातास मुहे उणी जाऊच सोनू हां अशी केलं कशी हल्ले का पाहिजे तांका ये या भितर यायची खंय आसात तांणी तुमगेल भावाजी नांका तकून येतास की कान्ना तकून येतास की तोंडा दकून येतास की खंय दकून येतास बा हें सावंड हांव मात्री दिलेलें येद्दोळ रे फेल म्हूण जालें ना हें कसन प्रॉब्लेम बा म्हाका कळटा ना कसन डॉक्टर माम कसन प्रॉब्लेम हे ओ हें कसन हें रूमाक डॉक्टर मामा कापोंगेन हाडला तूं कोणाक कशें जालें पातोळी सांग तुमकां दवो गोरके मारची प्रॉब्लेम आस की तशी कसन हें गोरके प्रॉब्लेम ना हांव उठयल मागीर म्हाका गोरकेच कळना न्हिदतान कसान म्हणून म्हाका गोतना मू हांगा रात्री पातोळी मायक जोर जोर शब्द आयकत आशिल्ले काय तशें जावन तुमकां गोरके प्रॉब्लेम जावं आसच्या पुरकी म्हूण दिसता ओ तें आमी गेलें अलार्म टोन तें हांव गोरके शब्द म्हगेलो अलार्म टोन दवरून घेतला तें हांव स्नूजर दवरचें आनी म्हाका तें रात सगळो मारता आसका न्ही जाल्यार म्हाका न्हीद पडना अय्यो देवा अयो अशी गोरके शब्द पुरा अलार्म टोन कोण देवंक येता कोणी पुणी तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाल्यार एक लायक करा ती आणि तुमगेले अभिप्राय कसले असले रे कमेंट सेक्शनांत घाला ती